नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांवली पळयात आयच्यो हेडलायन्स। रेंट कॅबीक स्पीड गव्हर्नर बसोवप ह्यान फुडें सक्तीचे, येरादारी खात्यान सोमारा काडला आदेश। CRZ उल्लंघन सील करपाचे आस्थापनांचेर उपाय काडपाचो यत्न करतले, मात आमकांय आसात मर्यादा। पर्यावरण संवर्धन कायद्याची अंमलबजावणी आवश्यक, म्हणटा पर्यावरण मंत्री आलेख सिक्वेरा। गोवा नोकर भरती आयोगाच्या परीक्षेचो निकाल जाहीर, 984 पदां खातीर जाली परीक्षा। काँग्रेसी फाटल्यान भाजपान म्हादयच्या केसीची लायली वाट। म्हादय प्रवाह बसकेत गोयच्या अधिकाऱ्यांनी करूंक ना सारको अभ्यास, म्हादय बचाव अभियानाचो आरोप। NS ढिल्लन संशयास्पद खून प्रकरणात मुख्य आरोपीक अटक। आरोपीक कुणाल खटीक हाका मध्य प्रदेशांतल्यान अटक करून IPC 302 आणि 392 कलम 186 खाला अटक। हंड्रुण वागातोरच्या 18 बेकायदेशीर हॉटेलांक सोमारा पंचायतीन मारले सील। बुडीस बँकिंगकडल्यान पैसे फारीक करून ठेवादारांचे पैसे तांकां परत दितले। बोगस रिणां तशेंच गैरकारबार करपी बँकेचेर करतले कायदेशीर खर कारवाय, सहकार मंत्री सुभाष फळदेसायान दिली माहिती। गोंयान 26 फेब्रुवारी ते 1 मार्च मेरेन पंचायत चलो अभियान। आता पळयात खबरो विस्तारांत। वाडट्या अपघाताच्या फाटभुंयेर रेंट कॅबाक आतां स्पीड गव्हर्नर बसोवन घेवप येरादारी खात्यान सक्तीचें केलां। तसो देश येरादारी खात्यान काडला। स्पीड गव्हर्नर लावपाक ह्यान पयलीं रेंट कॅबाच्या धन्यांनी विरोध केल्लो, मात नेमाचें उल्लंघन करून भरवेगान गाडयो चलयल्ल्यान बरेचशे भिरांकूळ अपघात राज्यांत घडल्यात। हे सगळ्याच्या फाटभुंयेर आतां येरादारी खात्यान रेंट कॅबाक स्पीड गव्हर्नर बसोवप सक्तीचें केलां। राज्याच्या येरादारी खात्यान काल एक आदेश जारी केलेलो आसा। राज्यान वाडपी अपघात हे पळयले जाल्यार फाटल्या 56 दिसांत जवळपास 42 जणांचो जीव गेल्लो आसा। हे एक्सिडंट रोड एक्सिडंट जे आसा, ह्या रोड एक्सिडंट 42 जणांनी आपलो जीव गमयल्लो आसा। हेतून कांय प्रमाण जे आसा जे रेंट कार रेंट बायक घेवन जे ट्युरिस्ट भोंवतात तेंचें प्रमाण हितून चड आसा। जाल्यार हे नजरे फुड्यान दवरून येरादारी खात्यान काल एक आदेश जारी केला, ते म्हटल्यार जितल्यो रेंट कॅब रेंट कार गोंयान आसात तांकां सगळ्यांक स्पीड गव्हर्नर्स हो कंपल्सरी केलेलो आसा आनी हो आदेश त्यांनी काल जारी केलेलो आसा। त्या खातीर ह्यान फुडें सगळ्या रेंट कार जितल्यो रेंट कार आसा जे ट्युरिस्ट स्वता घेवन आपूण भोंवतात त्या सगळ्या रेंट कारांचे स्पीड गव्हर्नन्स कंपल्सरी आसपाक जाय। सरकारान रेंट कॅब टॅक्सींग खातीर नेम बदलपाक जाय अशी मागणी बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल आलेबावान केली। टॅक्सी भाड्यान दितना रेंट कॅबाच्या धन्यान एक ड्रायव्हरूय दिवचो अशें चर्चिलाचें म्हणणें। मांडवी पुलाचेर जाल्ल्या अपघाताक कारणीभूत थारिल्ल्या टॅक्सीच्या धन्याचेर खर कारवायेची मागणी तांणी केल्या। आयकात तांचें म्हणणें। रेंट कॅब पडला कोण ओनर आसतलो त्याने आपल्या गेलो ड्रायव्हर तर बरें, आपल्या गेलो ड्रायव्हर दवर आनी कोणाको रेंटान दी। आतां एग्जाम्पल आमगे जावं आनी हो एग्जाम्पल न्हू आख्या नाका गोंयच्या लोकांक सांगपाचें हो कोणेच। समज हांव एक गाडी दोणा हांवें गाडी केन्ना चलयली ना, हांव समज बेलगांवसून गोंय येयलां आनी हांव मुगे एकट्याक दाखोवच्या मजा करपा रेंटान गाडी दाखोवन गाडी घेता चलोवपाक। मुगे लायसन्स कोणें चोयलें ना, म्हाका कितें आहा तें म्हाका कोणें हें चोयलें ना आनी म्हाका चलोवपाक कितें जावं ना तोय कोणें चोयलें ना। रेंटान पळय गाडी तुवें दिली, ओके, रेंटान गाडी घेवन पळय तो गाडी केन्ना चलयना चलयता आनी बरें मनशाक जीव वयता। त्या पासत मुगे एक सजेशन हांव म्हणना सेम घेतलो दिसना तें कित्याक
इज द सेम तोरमुकर तुमी एकूच सजेशन कोणूय तरी रेंटान गाडी दिता त्याने तेगे ड्रायव्हर बराबर दिलो नाजाल्यार रेंटान गाडी दिवची न्हू कोणाक रेंटान तरी गाडी करप आनी तेगे ड्रायव्हर दिवपाचो नाजाल्यार रेंटान गाडी कोणाक घेवपाचें न्हू लायसन्स कॅन्सल न्हू तेगे सगळें क्लियर करपाचें कित्याक कोणालो जाल्यार फॅमिली भुरगो काबार जालो न्हू तो मेलो न्हू तो भुरगो बरो जालो कोणी जीव काडून न्ही तेजो आनी क्रायम केलो जाल्यार तेका भितर कितें उडयता क्रायम केलो जाल्यार भितर कितें उडयता तेका लागून आनी एक्सिडंट मात तेका कोण लायसन्स नासलो म्हणून मारल्यार तेका कित्याक सोडप न्हू म्हणटा तें प्रॉब्लेम रेंटीड गाडी आहा त्या मनशान आपल्याक ड्रायव्हर घेवन रेंटीड गाडी दिवपाची ना रेंटीड गाडी दिवपाची ना सुमाय CRZचे उल्लंघन करून सील केल्ल्या आस्थापनाचेर उपाय काडपाचो यत्न करतले अशें पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेराचें म्हणणें CRZचे उल्लंघन करून सील केल्ल्या आस्थापना बद्दल आमी संवेदनशील आसाच मात कितले गोंयकार ती आस्थापना चलयतात होवूय प्रश्न आसा अशें पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा म्हणटा हे सगळें सांबाळून आमकां पर्यावरण संरक्षण कायद्याचें पालन करचें पडटा अशें पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेराचें म्हणणें I don't think till today any residence has been demolished. This is number one. I don't think I'm wrong if I go further and say I don't think any residence has been sealed. Yes, a couple of commercial places have been sealed. That is a consequence to directives of the High Court. We can't resolve the issue. The question of locals doesn't arise. You see, we are harping on that term locals. We are also local. We are Goans. We are sensitive to the problem. But I will ask you another question. How many of those places are really being run by Goans? Please answer me. This is very clear as far as the Chief Minister is concerned. He has categorically told me that we should do our best to protect structures of our local people. To the extent that he has directed the Advocate General to file a petition before the Supreme Court as a consequence to orders issued by the Honorable High Court in Goa. Or High Court of Bombay, Goa bench. Okay. So what could be... We are sensitive to the issue. We definitely would like to walk the extra mile to help our people. But we also have our own limitations. End of the day, we are governed by the Environment Protection Act. And so we have to follow that, respect the law, and you have a word from me. As much as we would like to help the locals, we will also ensure that whatever directives are issued by the High Court. सरकारी खात्यांतल्या 984 पदां खातीर गोंय नोकर भरती आयोगान 7 फेब्रुवारीक जायराती काडिल्ल्यो. ह्या पदा खातीर 25 फेब्रुवारीक परीक्षा जाली जाल्यार 26 फेब्रुवारीक म्हणल्यारूच सोमारा ह्या परीक्षेचो निकाल जाहीर जाला. गोवा कर्मचारी भरती आयोगान सरकारी नोकऱ्यां खातीर कांय पदां डिक्लेअर केल्ली आणि ही एडवर्टिजमेंट जी आसा ती पेपरांनी 7 फेब्रुवारी 2024 ह्या दिसा दिल्ली. ही पदां जावन आसा लॅबोरेटरी टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक आनी फिजिक्स, असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर, लायब्ररियन ग्रेड 1, लायब्ररियन ग्रेड 2, लायट हाऊस कीपर, ड्रॉइंग टीचर इन सेकंडरी स्कूल्स आणि कन्झर्वेशन असिस्टंट अशी ही काय पदां आसली ज्यांची एग्जाम 25 तारखेक म्हटल्यार काल घेतली गेल्ली आणि ही एग्जाम घेवन आयज 26 तारखेक म्हणजे जवळपास 24 वरां भितून ह्या परीक्षेचो निकाल सुद्धा लागलेलो आसा. खरें म्हटल्यार हो एक प्रकारचो रेकॉर्ड म्हणपाक येता की 24 वरां भितून सरकारी नोकर भरती परीक्षेचो निकाल लागलो आणि जवळपास 984 पदां आसा आणि ह्या 984 पदांची परीक्षा जी आसा ती काल घेतली गेल्ली आणि त्याचो निकाल आयज लागलेलो आसा. काँग्रेसीच्या आदल्या सरकारान म्हादयचो विशय गंभीरतायेन घेवंक ना आणि मागीरच्या भाजपा सरकारान ह्या विशयाचेर फाटपुरवण करूं ना. जर सरकारान फाटल्या केशीत दिल्ल्या निवाड्याचो अभ्यास केल्लो जाल्यार म्हादय प्रवाह बसकेत कर्नाटकाच्या अधिकाऱ्यांक गोंयच्या अधिकाऱ्यांक कळसा बंडुरा प्रकल्पाची पळोवणी करपा सयत आडोवपाची कापास्ताद जावपाची नाशिल्ली अशें म्हादय बचाव आंदोलनाचो आदोगाद
भवानी शंकर गडनिसान सांगले. Question is, the concerned Prabha officials who are holding the meeting or conference, they must know these orders, no? If they were aware of that order, they would not have stopped Goa officials not visiting. That means they are ignorant of that order. So who should have informed them? There's no question of Goa government should give up the ego and should approach Madhai Bachao Abhiyan chairman, because she contested all these orders right from beginning and find out what is what. Then only they will be enlightened. But then highly officials who go visit it, they should be aware of these orders. Baba, this is the order which has been passed. That means they were not aware of these orders and make use of this order. Saying, Baba, who are you to tell us not to visit? Here is the order passed by them. I can go anytime. Even journalists go can anytime because nobody can stop them. Are you allowed to go there? Anybody No, tried? but with this order, No, even they are not tried. They were not allowed. Yes. Government is trying its own way. He doesn't want to try to know the other way around what is going on. So it was the work of AG. He should have. I am of the opinion this case was weakened by Congress government then. They were talking all rot and without taking any cognizance of it. I will hold Congress responsible for this in totality when this matter started in 2009. Thereafter, of course, the Parrikar government destroyed it. That's a different thing, because every time press note is to be sent, no proceedings were given to the press people, and whatever press note you people believed, and it is to come in paper. And in the last, of course, she attended that standing ovation. What happened? And I was telling her, what you are telling is not happening over here. This is altogether different. Goa is getting a stick from Panchal, but papers are giving different thing. And in the end, you will know. And ultimately, they came to know about what is the result. NS ढिल्लन संशयास्पद खून प्रकरणात मुख्य आरोपी कुणाल खटीक हाका अटक केल्या. या प्रकरणात नीतू राहुजा आणि शिस्तेंद्र साहू हाका आधीच अटक जाल्ली. त्या उपरांत मुख्य आरोपी कुणाल खटीक हाका मध्य प्रदेशांतल्यान अटक केल्या. पुराव्यांचो आधार घेवन IPC 302 आणि 392 कलम 1860 खाला खून आणि लुटमारीची केस ताचेर नोंद केल्या, अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी दिल्या. जैसे आपको जानकारी है 4 फरवरी को एक मर्डर का केस रजिस्टर हुआ था पोरबरी पुलिस स्टेशन के अंदर, और उस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन में 2 लोगों को अरेस्ट किया गया था. पहले जिसमें एक नीतू रहुजा और एक जितेंद्र साहू, इन 2 लोगों को हमने महाराष्ट्र पुलिस की मदद से इनको हमने अरेस्ट किया था नवी मुंबई से. उसी के अंदर तभी से हमारी टीम्स कॉन्स्टेंटली जो थर्ड एक्यूज था उसको ढूंढने की तलाश में लगी हुई थी, और इसमें हमें सफलता प्राप्त हुई है. जो थर्ड एक्यूज है इसमें उसको अरेस्ट किया गया है मध्य प्रदेश से. उसकी डिटेल्स हैं कुणाल खटीक, सन ऑफ राम स्वरूप खटीक, उम्र इसका 24 साल, रहने वाला है ये दतिया मध्य प्रदेश का, और इनको इसके घर के पास से 24 तारीख को हमने दोपहर में अरेस्ट किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है इसके बाद. इसमें मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कॉन्स्टेंटली हमारी गोवा पुलिस की टीम स्पेशली लेड बाय PI राहुल ऑफ पोरबरी पुलिस स्टेशन, साथ में PSI मंदार, PSI सीताराम, ASI पवस्कर और पुलिस कांस्टेबल अपापरब, पुलिस कांस्टेबल नितेश, पुलिस कांस्टेबल महादेव नायक और पुलिस कांस्टेबल तुषार, ये कॉन्स्टेंटली इसकी इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए थे. साथ ही में जो CMC है, कॉल मॉनिटरिंग सेंटर हमारा नॉर्थ के ऑफिस का, उससे टेक्निकल सर्वेलेंस पे बहुत काम किया गया. कई जगहों पे रेड्स की गई, महाराष्ट्र में कुछ जगहों पे रेड्स की गई, मध्य प्रदेश में रेड्स की गई, कर्नाटका में रेड्स की गई. यहाँ की सब लोकल पुलिस से मदद ली गई. ये करीब 3 वीक लंबा एक ऑपरेशन जो चला है उसको कंक्लूजन 24 तारीख को हुआ, जिसमें जो थर्ड एक्यूज पर्सन था हमारा उसको हमने अरेस्ट किया है. हंड्रून वागातोरच्या 18 बेकायदेशीर बांदकामांक सोमारा पंचायतीन सील मारले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाच्या आदेशाप्रमाण ही कारवाय पंचायतीन सुरू केल्या. अजून मेरेन 43 बेकायदेशीर बांदकामांक पंचायतीन सील मारला, जाल्यार एकूण 175 बेकायदेशीर बांदकामांचेर ही कारवाय जातली. आम्ही असा सध्या अंजुना वागातोर ह्या वाठारात आणि हायकोर्टाच्या आदेशानुसार जी इल्लीगल स्ट्रक्चर जी आसा 175 हेंचेर जी कारवाई केल्ली आसा त्याच प्रमाणे गेले कितले दीस जाले की आमी पळयता ज्यो इल्लीगल स्ट्रक्चर अंजुना वाठारान आसा त्यो खंय तरी सील करपाची कारवाई सुरवात केल्ली आसा. अंजुनचे पंचायत बॉडी तशेंच नॉर्थ गोवाचे जे BDO ऑफिसर आसा त्याच बरोबर अंजुनचे पुलीस स्टाफ हेंच्या बरोबर जे 175 इल्लीगल स्ट्रक्चर अंजुना वागातोर वाठारांत जी आसात ती सील करपाची सध्या सुरवात जाल्ली आसा. आमी पळयता आयज लीगाला हे रिसॉर्ट जे आसा अंजुना वाठारांत ते खंय तरी त्या भागातले जे 20 कॉटेजी त्याच बरोबर एक रिसेप्शन काउंटर आणि ग्राउंड +1 एक रेस्टॉरंट जे आसा आतां मेरेन डेमोलिश केल्ले आसा. ह्या रिसॉर्टाचे जे ओनर आसा अनिल मडगांवकर त्यांची ही जी प्रॉपर्टी आसा ती सध्या मेरेन डेमोलिश केल्ली आसा. आमी पळयता कितले दीस जाले की हे जे 175 जे स्ट्रक्चर जे आसा त्यो हळूहळू एक दीस आमी पळयता डेमोलिश केल्ल्यो आसात. काही स्ट्रक्चर्स जे आसात त्यो सील केल्ल्यो आसा. पंचायत बॉडी तशेंच BDO ऑफिसरान ह्या सगळ्याचेर कारवाई करपाची सुरवात केल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. ज्या सहकारी बँकेनी ठेवीदारांच्या पैशांचे गुड्डुलेसांव केला अशी बँकेकडल्यान पैसे फारीक करून ठेवीदारांचे पैसे परत करतले. बुडीत बँकेकडल्यान डिसेंबर 2024 मेरेन पैसे फारीक करपाची मोख सहकार खात्यान दवरल्या अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिल्या. तशेंच सहकार बँकेनी फेक रिणाचो व्यवहार आनी हेर गैरकारबाराचेर सहकार खाते कारवाय करतले अशी माहिती मंत्री सुभाष हांणी दिल्या. तेजे तिनी बँकांतले विशय जशे पयलीं बरेच पयलीं म्हणजे 2022-2023 न्ही बरेच पयलीं हे मिसमॅनेजमेंट जाल्लें आसा आनी ताजेर आमी 2-3 हॉटेल घातलेले आसात की जे पयशे रिकवरी करपाक जाता. उदाहरणार्थ काही फेक लोन्स आसात, काही लोन्स रियल आसात म्हणजे बरोबर आसा, पण जी फेक लोन्स आसात तांचेर वेगळे पद्दतीन एक्शन घेवचें पडटलें. आनी जेणे खरेंच लोन घेतिल्लें आसा 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख तांचे कडेन जितली जाता तितली बेगीन रिकवरी करून जांगेर कोणाचे डिपॉझीट जे आसा पळय ते डिपॉझीट आमी रिफंड करपाक पळयतात. जितले शक्य आसा तितले जाता तितले बेगीन म्हणजे आमी डिसेंबर हे टार्गेट दवरला. 2024 डिसेंबराक टार्गेट जितले मॅक्सिमम रिकवरी करपाक जाता. दुर्दैवान आसलें आसा की ह्या सोसायटीनी एसेट्स सुद्दां हे करूं म्हणजे बँक सुरू करता आसतना जावूं एखादी तांची मनाची भावना बी बरी आशिल्ली, पूण जशे पयशे येवपाक लागले तशें तशें मागीर तांची वृत्ती जी आसा पळय ती बदलत गेली आनी बदलत गेली कशी म्हणजे ताजो अपव्यवहार करपाचो गैरव्यवहार करपाचे हे तांच्या हातूंत सुरू जालें. आनी त्यामुळे विजनरी बँक नंतर मागीर तुजी ही बँक तांची महिला बँक मार्शेन आनी तिसरी अष्टगंधा ही बिचोली अशे 3 बँको जे आसा पयलीं ते सद्या सामके रेड लिस्टाचेर आसात. आनी 2024 पर्यंत ताचो जो कितें वेव्हार आसा पयलीं फकत आतांचो वेव्हार चालू ना. आमी जे लक्ष दवरना ते लक्ष म्हटल्यार एसेट्स तांचे फायंड आउट करपाचे, एसेट्स जमले जाल्यार डिस्पोज ऑफ करपाचे आनी जे कितें आसात ते आनीक जांचे कोणाचे रियल लोन आसा ते रिकवरी करपाचे. आनी जे बोगस केल्ले आसा पळय त्या संबंधी ऑफकोर्स हे सगळे बँकांनी क्रिमिनल केसीस वगैरे फायल जाल्ले आसात. आमचे कॉपरेटीव डिपार्टमेंट आसा पळय कॉपरेटीव डिपार्टमेंटान केसीस फायल केल्ले आसात. आतां काही वेळ जाता कितें अशा प्रकारचे क्रिमिनल केसीस वगैरे फायल जाता पळय ते वेगवेगळ्या टप्प्याचेर पेंडींग उरतात आनी डिले जाता. एक्चुअली तो हे जो प्रोसेस आसा तो मातसो एक्सपिरायड जाता. पंचायत चलो अभियान गोंयांत 27 फेब्रुवारी ते 1 मार्च ह्या काळात जातले. प्रत्येक मतदारसंघान एक मंत्री वचून विकसीत भारत यात्रेची माहिती दितले. तशेंच पंचायत वाठारांतले प्रश्न जाणून घेवन ते सुटावे करपाक काम करतले. सोमारा ह्या अभियाना वरवीं खंयचो मंत्री खंयच्या मतदारसंघात वतलो ते सरकारान परिपत्रक काडून जाहीर केला. विकसित भारत 2047 ह्याच्या अंतर्गत पंचायत चलो अभियान हे राज्यान राबयल्ले वतले आणि ह्या अभियाना अंतर्गत प्रत्येक मतदारसंघान प्रत्येक मंत्र्यान 1 दीस घालोवचो अशें सांगले गेल्लेले. आता आमच्या कडेन त्या मतदारसंघांची आणि मंत्र्यांची यादी पावलेली आसा ती तुमच्या मुखार आमी दवरता.
सगळ्या हे अभियान जे आसा पंचायत चलो अभियान जे आसा ते 27 फेब्रुवारी ते 1 मार्च ह्या दरम्यान जातले आनी ह्या दरम्यान प्रत्येक मतदारसंघान एक मंत्री पुराय दीसभर त्या पंचायतीची भेटी घेतल्यो आनी प्रत्येक पंचायतीन वचोन लोकांक विकसीत भारत 2047ची म्हायती दितलो. तर ह्यो पंचायती खंयच्यो, हे मतदारसंघ खंयचे आनी त्या मतदारसंघान वचपी मंत्री खंयचे याची यादी आमच्या कडेन येयलेली आसा, ती आमी तुमच्या मुखार दवरता. सगळ्यात पयलीं मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आसात ते पणजी आनी तालिगांव अशा 2 मतदारसंघान वतले. त्याच्या उपरांत विश्वजीत राणे जे हेल्थ मिनिस्टर आसात ते मुरगांव, मार्मगांव, नुवें, शिरोडा आनी मडकई अशा 4 मतदारसंघांनी वतले. त्याच्या उपरांत माविन गुदिन्हो जे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा ते कलंगूट, काणकोणा, पेडणे आनी सांत आंद्रे अशा 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीन त्यांचो दौरो आसतलो. तशेंच रवी नायक जे एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा ते बिचोले आनी वाळपय अशा 2 मतदारसंघांनी वतले. सुभाष शिरोडकर हे मंत्री जे आसात ते सांताक्रूज, हल्दोना आनी सावड्ड्या अशा 3 मतदारसंघांनी वतले. रोहन खंवटे जे टुरिझम मिनिस्टर आसात ते कुडचडे, दाबोळे, प्रियोळ आनी वेलीम अशा 4 मतदारसंघांनी वतले. गोविंद गावडे स्पोर्ट्स आनी आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर जे आसा जे सांग्या, सालिगांव, कुर्तली आनी कुंकळी अशा 4 मतदारसंघांनी वतले. आंतानियो मोन्सेरात म्हणजेच बाबूश मोन्सेरात हे वास्को, मारगांव आनी मया अशा 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीन वतले. सुदीन ढवळीकर जे पावर मिनिस्टर आसा ते म्हापसा, सांखळी आनी कोर्तालीम अशा 3 मतदारसंघांनी त्यांचो दौरो आसतलो. निळकंठ हळर्णकर फिशरीज मिनिस्ट्री जी आसा ते फातोर्डा, फोंडा आनी कुंभारजुवा अशा 3 मतदारसंघांनी वतले. सुभाष फळदेसाय जे सोशल वेलफेअराचे मिनिस्टर आसात ते पैराम, मांद्र्या, पर्वरी आनी थिवे अशा 4 मतदारसंघांनी वतले. जाल्यार आलेस सिक्वेरा जे लॉ मिनिस्टर आसा ते नावेली, बाणावली, केपें आनी शिवोली अशा 4 मतदारसंघांनी आसतले. तर हे 12 मिनिस्टर जे आसा जे 12 तालुक्यांनी वांटून घातलेले आसात ते 27 फेब्रुवारी ते 1 मार्च ह्या दरम्यान तांकां दिल्ल्या मतदारसंघांनी वचोन थळाव्या पंचायतींक भेटी दिवन थंयसरल्या लोकांक विकसीत भारत @2047 हाची म्हायती दितले आनी पुराय दीस त्या मतदारसंघान घालयतले. बाणावले गोवन्स अगेन्स्ट ईव्हीएम खातीर बसका जाली. ईव्हीएम मशीन स्क्रॅप करपाच्या मागणे खातीर गोंयकारांनी 4 मार्चाक आझाद मैदानाचेर व्हड्या संख्येन हाजेरी लावपाचो उलो जॅक मॅस्करेनस आनी रामा काणकोणकार हांणी मारला. आमचो लढो ईव्हीएम विरोधात आसा आनी लोकशाही वाटोवपा खातीर आसा अशें तांचें म्हणणें आसा. ईव्हीएम हो आमचो सिवील सिटीजन मुवमेंट. सो आमी गोंयकारांक कितें दाखयता ही जी पळय ईव्हीएम आहा ती आख्खे वर्ल्डाक बॅन केलें आनी हिंगाय आमचे दिल्ली बिल्लीस लाखांनी लोक तेजेर फोकस करतात. तर कित्याक करतात? कारण लोकांक हांचेर दुबाव आसा, हे मशिनाचेर विश्वास ना आनी अशें करून तर लाखांनी लोकांक दुबाव आसत जाल्यार इलेक्शन कमिशनाची ड्युटी हाजेर सोल्युशन हाडपाक. द वे जर्मनी पळय, जर्मनी सायड हांगेले लोक जे आसा तांकां कंप्युटर नॉलेज ना, सो इलेक्ट्रॉनीक मशीन आमकां नाकाय म्हण 2009 तेमी इलेक्ट्रॉनीक मशीन बॅन केली. आनी हेंच आमी आमचे जर्मनी आमचे एडवान्स आहा. सो इंडियेकूय तेच भाशेन डिसिजन घेवपाक जातालें कोर्टाच्यान, पूण तेमी आज पासून गेले ना आनी कितलोसोच लोक रस्त्यार येवन जानेराचे 31 लाखांनी लोक येयल्लो ही ईव्हीएम मशीन नाकाय म्हण. सो लोकांक नाकाय जाल्यार ती गव्हर्मेंटान हो इलेक्शन कमिशनान आयकपाक जाय. लोकांक इलेक्शन कमिशन इज अ पब्लीक सर्वंट. लोकांक कितें जाय तें कोण हें फुडें वचपाक जाय इलेक्शन. आनी आमगेलो इतलो प्रयत्न, वी वॉन्ट फेर, फ्री एंड ट्रांसपरंट इलेक्शन टू सेव द डेमोक्रेसी. दिस इज वॉट वी आर ट्रायंग. काँग्रेस येता आजून ना. क्वेश्चन आसा म्हाजो वोट जो हांवें मारला त्याच पार्टेक नाल्यार त्याच मनशाक वचपाक जाय, तो वचना. आतां वचना म्हणून लास्ट टायम ते ईव्हीएम मॅनिप्युलेशन कशे भाशेन जाता तें दाखयलें. पयलीं ट्रान्सपरंट ग्लास आशिल्लो व्हीव्हीपॅडार. ट्रान्सपरंट ग्लासार तुका स्लीप भायर सरता ती दिसताली. आतां ट्रान्सपरंट ग्लास ना. आतां लायट पेट्टा तेन्ना तुका ते हें स्लीप दिश्टी पडटा. सो वेर व्हीव्हीपॅड ना आतां? व्हीव्हीपॅड आसा पूण व्हीव्हीपॅड ग्लास जो आसा पळय तो ट्रान्सपरंट आसपाक जाय न्हू. पयलीं ट्रान्सपरंट आशिल्लो पूण आतां ट्रान्सपरंट ना. ब्लॅक ग्लास आसा, फाटल्यान लायट पेट्टा तेन्ना तुका स्लीप दिश्टी पडटा. म्हणजे लायट पालवता तेन्ना मागीर भितर कितें चलता तें तुका कशें कळटलें? व्हीव्हीपॅड वॉज ब्रॉड टू हॅव अ ट्रान्सपरन्सी. हांवें मारला तोच वोट भायर सरलो म्हणून अशें कळपाक लागून तो व्हीव्हीपॅड हाडलो न्हू.
सो पर्पज कितें आहा व्हीव्हीपॅटाचो? आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.